झाड पयलें काय ताची बी पयली? कोमी पयली काय ताती पयलें? रात पयली काय दीस पयलो? अशे तरेचे साबार प्रस्न दुबावाविरेन आमच्या मनांत घुसपागोंदळ उत्पन्न करतात. खरेंच थोड्याच उतरांनी सांगचें म्हळ्यार हे सगळे सैमूच देवाचें एक अजाप. सैमांतली दर एक गजाल बारीकसाणेन नियाळल्यार आमकां तातूंत अजाप दिसून येता. अशे तरेचीं साबार अजापां कवी अशोक भोसले हांणी भुरग्यापणांत आपणाच्या जिवितांत अचूक नियाळल्यान आनी तांची जाप ते कोण सांबाळटा हे कवितेंतल्यान 7वी यत्तेच्या भुरग्यांक विचारतात. चलात तर भुरग्यांनो, उमेदीन ही कविता शिकताना कवीन विचारिल्ल्या साबार प्रश्नांच्यो जापो सोदून काडुया. कोण सांबाळटा? कविता क्रमांक 5. चका चका चुकू चुकू बिजूल लकलकता, धर्तरेचो फोटू काडून खंय लिपयता? भुरग्यांनो, आमच्या घरांत वा कुटुंबांत कसलोय उत्सव आसल्यार ताचो बरो उगडास उरचो म्हूण आमी कितें करतात? हय, आमी ताचे फोटू काडून बरे आल्बमान घालून उगडासाक दवरतात. भुरग्यांनो, आयज काल फोटू काडप सामकें सोंपें जालां. ते आमी आमच्या मोबायलाचेर वा डिजिटल कॅमेरान काडटात. आदल्या काळार कॅमेरान रोल घालून ते फोटू काडटाले. फोटू काडटना फ्लॅश लायट आमच्या तोंडार पडटालो. उपरांत हे फोटू स्टुडियोन व्हरून धुताले वा डिव्हलप करताले. ते उपरांतूच हे फोटो पळोवपाक मेळटाले. हे सगळे आमच्या कवीन बारीकसाणेन नियाळिल्ले. पावसाच्या दिसांनी जेन्ना बिजूल लकलकता तेन्ना कवीक दिसता की कोण तरी मळबांतल्यान हे सोबीत धर्तरेचो फोटू काडटा. देखून तो फ्लॅश लायट छक छक करून धर्तरेचेर पडटा. पूण हे फोटू ताका पळोवंक ना मेळिल्ल्यान ते फोटू खंय लिपोवन दवरल्यात असो प्रस्न कवीक पडटा. भुरग्यांनो, हे फोटू फोटोग्राफरान खंय लिपोवन दवरल्यात? हय, खरें म्हळ्यार फोटोग्राफरान धर्तरेचे फोटू काडूंकच ना. पावसाच्या दिसांनी जेन्ना सैम उचांबळ जाता तेन्ना मळबांतलीं कुपां एकामेकाक आदळून घडघडो आयकूंक येता आनी बिजूल लकलकता. गुडू गुडू गडा गुडू माथारी दळटा, पिठावरी पावस भुंयेर कसो रकयता. भुरग्यांनो, बरें जेवण खाण आमची भलायकी सांबाळटा. च्या वांगडा बरी चपाती वा भाकरी खाल्ल्यार आमचे कुडीक फावो ती घटाय मेळटा. चपाती वा भाकरी करपाक आमकां पिठाचे गिरणीर वा दुकानांचेर पॅकेटांनी मेळटा. पूण आदले लोक हें पीठ कशें तयार करताले? हय, आदले लोक जात्याच्या आदारान तांदळा पासून पीठ तयार करताले. जात्याच्या मदल्या बुराकांत तांदूळ घालून ते घुंवडायल्या उपरांत आपोआप
पिठाचो शिवर सरभोंवतणी पडटालो. हे कवीन बारीकसाणेन नियाळिल्लें. जेन्ना सैमान पिठावरी पावस पडटा तेन्ना आमच्या कवीक एक प्रश्न सतायता. तो म्हळ्यार हो पिठावरी पावस भुंयेर कसो कोण रकयता? हय, दर्याचें उदक वतान तापून ताची वाफ तयार जावन मळबांत उडटा. ताचे पासून कुपां निर्माण जातात. हीच कुपां पावसाच्या रुपान संवसारांतल्या सगळ्यांची तान भागयतात. तुरू 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 वडें धांवता. फोंडकुलांत पडलें जाल्यार मदींच घुंवता. पावसाच्या उदकांत कागदाची व्हडी करून सोडपाक भुरग्यांक भोव आवड. कवी लेगीत कागदाची व्हडी करून पावसाच्या धांवत्या उदकांत सोडटा. उदकाच्या नेटा वांगडा वडें तुरू तुरू धांवता. पूण फोंडकुलांत पडल्यार मात तें मदींच कित्याक घुंवता? हय, धांवत्या उदकाक मदींच फोंडकूल मेळ्ळ्यार तें उदक त्या फोंडकुलांत वचून परत वयर येवन आपले वाटेक लागता म्हणसर तें थंय थोडो वेळ घुंवता. आनी अशे तरेन उदका सांगाता तें वडें लेगीत घुंवता. टपा टपा टुपू टुपू पावळी गळटा. पावसांत खेळूंक वतकच आई तापयता. ल्हान भुरगीं उदक म्हळ्यार सामकी पिशी जातात. तातले तातून जेन्ना पावस पडटा आनी तो पावळेच्या रुपान घरा सामकार रकता तेन्ना मात भुरग्यांक पावळेन खेळपाक खूब उमेद येता. पूण पावसान खेळूंक गेल्यार आई कित्याक तापयता? हय वय, पावसाच्या उदकान खेळ्ळ्यार भुरग्यांचे कुडीन फावो ती दुयेंसां आड झगडपाची प्रतिकार शक्त नाशिल्ल्यान तांकां रोखडीच थंडी भरून जोर येता. देखून आपल्या माणकुल्या मोगाच्या भुरग्यांनी दुयेंत पडचें न्हय म्हूण आई तांकां आदींच तापयता वा शिटूक करता. कुडू कुडू कडा कुडू भुबू जाता. आई मागीर कोडू कोडू वखद पिवयता. भुरग्यांनो, जेन्ना तुमकां जोर येता तेन्ना तुमकां कशें दिसता? हय, जेन्ना तुमकां जोर येता तेन्ना तुमचें पुराय आंग कडकडटा. तुमी रोखडीच बरी जावची म्हण पालक तुमकां दोतोरागेर घेवन वतात. दोतोर तुमकां फावो ती वखदां दिता खरो, पूण ती वखदां आवय तुमकां जबरदस्तीन पिवयता. कित्याक सांगात पळोवया? हय वय, ती वखदां कडू आशिल्ल्यान आवय आमकां ती वखदां फोर्सान पिवूंक लायता. बेबो मामा बेबकी मावशी डराव डराव गायता. हट्टी मस्ती किटूक मिटूक तांकां कोण आडायता? गरमेच्या दिसांनी न्हिदिल्ले बेबे वा बेबक्यो पावसाच्या दिसांनी जागे जावन डराव डराव करून गायतात. पिसोळीं, रातकिडे आनी हेर कांय जीव जंतू पावसाची खुशालकाय भोगतात. तांकां कोणच आडायना. कित्याक? हय वय, ह्या सैमान ह्या जीव जंतूंची निर्मणी अशे तरेन केल्या की तांकां पावसान भिजल्यार कांयच वायट जायना.
उरफाटे तांचें जिवीत पावसाच्या दिसांनी जियोवचें आसता. भुरग्यांनो, ही कविता आमी बेस बरी समजून ताचेर आदारीत आशिल्ल्या प्रश्नांच्यो जापोय सोडयल्यो. आतां वेळ आसा ही कविता चाल लावन तोंडपाठ करपाचो. चका चका चुकू चुकू बिजूल लकलकता, थरथरेचो फोटू काडून खंय लिपयता. गुडू गुडू घडा गुडू मातारी दळटा, पिठावरी पावस भुंयेर कसो रकयता. तुरू 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 वडें धांवता, फोणकुलांत पडलें जाल्यार मदींच घुंवता. टपा टपा टुपू टुपू पावळी गळटा, पावसान खेळूंक वतकच आई तापयता. कुडू कुडू कडा कुडू बुबू जाता, आई मागीर कोडू कोडू वखद पिवयता. बेबो मामा बेबकी मावशी डराव डराव गायता, हट्टी मस्ती किटूक मिटूक तांकां कोण आडायता. देव बरें करूं.